मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या उपस्थितीत झाले पीएससी बसकेक आपल्या कापोवना असे सांगून गोय काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान नाराजी उक्तायली। मात पाटकरान केल्लो आरोप चोडणकारान भायर आला। एमके शेख हांणी बसकेविशीं पाटकराक फोन आनी मेसेज केली अशें चोडणकार सांगता। तशेंच व्हॉट्सअॅप मेसेजीचो पुरावोय सादर केला। काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि फुडले वेंचणुकेत काँग्रेस एकवटीतपणान झुजतली असो विश्वास उक्तायला। काँग्रेस फुडाऱ्यांकडेन जाल्ले चर्चेत फुडले वेंचणुकेक एकठांय लढो दिवपाचें थारायलां अशें सांगलां। वंदे मातरम ह्या प्रश्नाचेर भाजपाच्या हरकतींचेरूय खरगेन प्रश्नचिन्ह उबें करून महात्मा गांधी आनी पंडित जवाहरलाल नेहरू हांणी वंदे मातरम गायिल्ल्याची याद करून दिली। कोलवा सेंट्रल जेलांत गांजा तस्करी करपाचो दुबाव आयिल्ल्याचो सोद लागला। बंदखणींतली एक बायल कर्मचारी थर्मासात दुबावितपणान गांजा लिपोवन सुरक्षा तपासणी पास करपाचो यत्न करताली तेन्नाच तिका पुलिसांनी रंगे हात धरली। ह्या संदर्भात पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। वास्को 127व्या दामोदर भजनी सप्तकाची विधीपूर्वक भक्तिभावान सुरवात जाली। प्रशांत जोशी आणि श्रीफळ देव दामोदराच्या पायाकडेन दवरून सप्तकभर चलपी धार्मिक परंपरेची सुरवात केली। दामोदर देवाचे आशीर्वाद घेवपाक आणि धार्मिक उत्सवात वांटो घेवपाक भक्त व्हडा उमेदीन हाजेरी लावपाक लागल्यात। फाटल्या 4.5 वर्सां सावन लोक आपल्याक म्हादय विशीं विचारतात। म्हादय संबंधी अजून पान हालूंक ना कारण हे प्रकरण न्यायालयात आसा अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर सांगता। आपल्या अणभवा प्रमाण तियारी उदक वळोवपा संबंधी जे कितें उलयतात ते कांयच जावचें ना अशें मंत्री शिरोडकराचें म्हणणें। बजवाय रोमियो लेन नाईट क्लबाचे धनी सौरभ लुथरा, गौरव लुथरा आणि अजय गुप्ता हांचो जामीन उच्च न्यायालयान रद्द केला। कनिष्ठ न्यायालयाच्या जामीन दिवपाच्या आदेशाक सरकारान आव्हान दिले उपरांत उच्च न्यायालयान हो निर्णय दिल्ल्याचें कळटा। आरोपींक शरण येवपाक 2 सप्तकांची मुसत दिल्या। तशेंच न्यायालयान आरोपींक नवो जामीन अर्ज दाखल करपाची मेकळीक दिल्ल्याचें मुखार आयला। जामीन अर्ज दाखल केल्या उपरांत 2 सप्तकां भितर तो निकालात काडपाचो निर्देश उच्च न्यायालयान दिला। आधार कार्ड नाशिल्ल्यान वा आधार नोंदणी दुरुस्ती वा अद्ययावत प्रक्रिया प्रलंबित आशिल्ल्यान अपार आयडी तयार करपाक अडचणी येतात अशा विद्यार्थ्यांक बोनाफाईड प्रमाणपत्रां दिवपाचे निर्देश शिक्षण संचालकान शाळांक दिल्यात। हे संबंधी शिक्षण खात्यान परिपत्रक जारी केलं। अपार आयडी तयार करपा खातीर आधार कार्ड गरजेचें आशिल्ल्यान आधार नाशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक खूब अडचणी सोंसच्यो पडटात। ही समस्या पयस करपा खातीर संबंधित विद्यार्थ्यांच्या शाळेच्या प्राचार्यान बोनाफाईड प्रमाणपत्र दिवचे अशें परिपत्रकात स्पष्ट केलां। पेडणेच्या खारेबान हांगा पालयेकार भावांच्या कार्यशाळेत गणेश मूर्ती तयार करपाची परंपरा 150 वर्सां सावन तिगोवन दवरल्या। दर वर्सा अरविंद पालयेकार आनी ताचे घराबे मातयेचो उपेग करून 250 वयर मूर्ती तयार करतात। उल्लेखनीय म्हळ्यार सेगीत 55 वर्सां सार्वजनीक पेडणे गणेशोत्सव मंडळा खातीर गणेश मूर्त तयार करपाचो विक्रम अरविंद पालयेकार करता। परंपरा कला श्रद्धा हांचो हो खाशेलो दायज पालयेकार घराब्यान आयज मेरेन तिगोवन दवरला। गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळात कंत्राटी पद्दतीन कामाक आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांनी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायाची भेट घेतली। कर्मचाऱ्यांनी वेगवेगळ्या मागण्यांचे निवेदन व्यवस्थापकीय संचालकाकडेन सादर केले। 2006 वर्सा कंत्राटी पद्दतीचेर कामाक रजून जाल्ले आता 20 वर्सां पुराय जाली तरी लेगीत नियमीत पद्दतीचेर कामाक घेवंक नाशिल्ल्यान कर्मचाऱ्यांनी तिडक उक्तायली। आपल्या हक्का खातीर मुखार सरिल्ल्या ह्या कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय जावपाक जायना तशें जालें जाल्यार उगी रावचे नात अशी शिटकावणी काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिल्या। फाटल्या कांय दिसांच्यान पावसान विसव घेतला। मात गोंयच्या कांय वाठारांनी गोग्यांनी पावस पडटा। फुडले 7 दीस म्हळ्यार 18 ते 24 ऑगस्ट मेरेन दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला।
गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे युवा अध्यक्ष मेशू डिकोस्टा आणि हेर दुबावित आरोप्यांक सांगे पोलीस स्टेशनाचेर जाल्ल्या मारपेट प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाविशीं चुकीची माहिती पातळावची न्हय अशें आवाहन गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी प्रसार माध्यमांक केलां. ताब्यात घेतिल्ल्या मेशू डिकोस्टा, दत्तराज देसाय आनी हेर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशांक पाळो दिला, पूण रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांक आड पक्षाची मोहीम कशीच थांबची ना अशें तांणी स्पश्ट केलें. पेडण्या म्हालात योगेश तबला मेकर हे फाटल्या 40 वर्सांसावन नवीन तबला तयार करप तशेंच तबल्यांच्या दुरुस्तीचे काम करतात. वेगवेगळ्या आकाराचे आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे तबला तयार करप हे तांचे खाशेलेपण. पोरण्या तबल्यांची दुरुस्ती करून तांकां ते नवी जीण दितात. ह्या तांच्या वेवसायात तांची घरकान्न आनी भुरगीं तांकां साथ दितात. मडगांव नगरपालिकेत फाटल्या कांय दिसांसावन जनता दरबार घेता अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें. ह्या जनता दरबारा खातीर लोकांच्यो समस्या सुटावे जावपाक लागल्या, तशेंच अधिकारी आनी कर्मचारी आतां बेगोबेग काम करतात. ताका लागून कागाळी घेवन येवपी नागरिकांचो आंकडोय उणो जाला. ह्यान फुडें म्हयन्याच्या 2 मंगळारा लोकांची गाराणी आयकून घेवपाक जनता दरबार घेतलो अशें मंत्री कामत हांणी सांगलें. तशेंच नगरपालिका वाठारांतल्या बेकायदेशीर प्रकारांचेर नदर दवरपा खातीर प्रशासकांक फ्लायंग स्क्वॉड स्थापन करपाच्यो सुचोवण्यो दिल्यात अशें मंत्र्यान स्पश्ट केलां. पुण्यातल्या हिंजवाडी आयटी पार्काची पळोवणी केल्या उपरांत आदित्य ठाकरे आणि आयटी क्षेत्रातल्या रोजगार आणि मुळावे साधन सुविधांविशीं गंभीर हुस्को उक्तायला. हिंजवाडी वाठारांत सुमार 15 लाख लोकांक अप्रत्यक्ष रोजगार मेळटा असो दावो तांणी केला. रस्ते येरादारीची गर्दी, उदका पुरवण, वीज, कोयर वेवस्थापन, पायतणां, मेट्रो ह्या सारक्या प्रश्नांचेर बेगोबेग लक्ष दिवपाची गरज आसा हाचेर तांणी भर दिलो. तशेंच जायत्यो कंपनी महाराष्ट्रा भायर वचपाचो विचार करतात असोय दावो तांणी केला. नोकऱ्यांची राखण करपा खातीर बेगोबेग उपाय करचे आनी आयटी उद्देगा खातीर गरजेच्यो सुविधा दिवच्यो अशें तांणी राज्य सरकारा कडेन उलो मारला. डॉ. दाभोळकर खून प्रकरणातली एक व्हड अपडेट मुखार आयल्या. मुंबय उच्च न्यायालयान मुखेल आरोपी सचिन अंदुरे यांचो जामीन मंजूर केला आणि त्याची जन्मभराची कारावासाची ख्यास्त स्थगीत केल्या. डॉ. नरेंद्र दाभोळकर हो महाराष्ट्रातल्या अंधश्रद्धा विरोधी चळवळींचो आद्य प्रवर्तक आशिल्लो. तांणी त्या वेळार असंख्य फटींग गोडमे आणि प्रतिगामी पद्दती आड आवाज काडिल्लो. 2013 वर्सा गुळी मारून दोतोर दाभोळकराचो खून जाल्लो. अठरा दीस निषेध जाले उपरांत TDPLन चलयल्ली सगळी परीक्षा रद्द केल्ली आसा. JSSC, CJL परीक्षा रद्द करपाचो मंत्रिमंडळान निर्णय घेतला अशें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हांणी सांगलें. देखून विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या आंदोलनाक निमाणें यश आयिल्ल्याचें स्पश्ट दिसून येता. रस्त्यांचेर पडिल्ले फोंडाक लागून आयज मेरेन देशभरात 4 जाणांचो जीव गेला. करदात्यांचे पयशे बऱ्या कामाक लावपाक सोडून वेगवेगळी सरकारा फाटली 4 वर्सां लोकांच्या जिणे कडेन फकाणां करतात. पुण्यात जाल्ल्या अपघातात आयुष्यभर एक बापूय स्वताक खेपतलो काय सरकाराच्या भ्रष्ट व्यवहाराक. रस्त्यावेल्या फोंडान पडून 11 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचो जीव गेलो. दुचाकी स्कीड जाली आनी फाटल्यान येवपी ट्रकान ह्या भुरग्या वेल्यान आपलो ट्रक व्हेलो. आतां फुडें कितें होच प्रश्न उपरासता. केंद्रीय भलायकी आणि कुटुंब कल्याण मंत्री JP नड्डा हांचेर नवी दिल्लीच्या एम्सात एंजिओप्लास्टी केल्ल्याचे उक्ताडार आयला. सध्या तांची भलायकी स्थिर आसा. तांकां कार्डिओलॉजी विभागात अंडर ऑब्झर्वेशन दवरला. तांणी अस्वस्थतायेची कागाळ केल्या उपरांत तांकां एम्सात दाखल केल्लो. जंतर मंतर हांगा विद्यार्थ्यांच्या निषेधा वेळार पुलिसांनी घेतिल्ल्या कारवाये दिल्ली पुलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिसाद दाखल केला. बळग्याचा चड वापर केल्ल्याचो आरोप न्हयकारून पुलिसांनी सांगले. आडावपा खातीर घाल्ले जायते थर मोडून आंदोलक संसदे कडेन वचपाचो यत्न करताले. परिस्थिती हाताभायर गेले उपरांत गर्देचेर नियंत्रण दवरपा खातीर पुलिसांनी टप्प्याटप्प्यान बळगे वापरले अशें तांणी स्पश्टीकरण दिलें. शंभर दिसांचो दिल्लो काळ सोंपल्या उपरांत महाराष्ट्रातल्या टॅक्सी आणि ऑटो रिक्षा चालकांक मराठी भाषेतल्या कुशळटायेचो प्रश्न परत एक फावट ताकपाक लागला.
मराठी शिकपा खातीर सरकारान दिल्या 100 दिसांची मुजत सोंपल्या. भाषेची गरज पाळूंक नाशिल्ल्या वाहन चालकांक दंडात्मक कारवायांक तोंड दिवचे पडटले. देखीक तांचे परवाने रद्द जावप वा परवाने स्थगीत करप वा फुडें सुदारणे खातीर आनीक एक संद मेळटली काय ना हे आता येरादारी खात्याचे बसके उपरांतूच स्पश्ट जातले. IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्या फुडारपणाखाला अन्न आणि वखदा प्रशासनान महाराष्ट्रात भलायकेक धोको आशिल्ले खाद्यपदार्थ आणि उत्पादनांचेर खर कारवाय सुरू केल्या. हॉटेलां, डेअरी दुकानांचेर धाड घालतात आणि नेम मोडपी लोकांचे परवाने स्थगीत करप. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान हे मोहिमेक तोखणाय करून ही कारवाय चालूच उरतली अशें कळीत केलां. मजगतीं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दूध, पनीर आणि हेर दुधाच्या पदार्थांसयत खाणा जेवणाच्या वस्तूंच्या मिलावटीत खर उपाय करपाचो आदेश दिला. इंडोनेशियाच्या फ्लोरेस जुंवयांचेर अस्तंत मंगळार हांगाच्या सानो न्युआंग तळ्यात 7.7 तीव्रतेच्या भूकंपा उपरांत काळो पदार्थ दिसून आयला. थळाव्या लोकांनी ताका ताई सानो अशें म्हणलां. पूण भूकंप आनी हे घडणुकेचो थेट संबंध अजून कळपाक मार्ग ना. देखून नेमकें कितें ताचो तपास करप सध्या सुरू आसा. अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी इराणी सैन्याकडेन उलोवणी करपा खातीर वॉशिंग्टनाक बॅक चॅनल आसा असो केल्लो दावो इराणाच्या इस्लामीक रेव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्पान न्हयकारला. IRGCचे प्रवक्ते हसीन मोहेब्बी ह्या दाव्याक भ्रम अशें म्हणटात आणि IRGCच्या अधिकाऱ्यां मदीं आणि अमेरिके मदीं संवाद जावंक ना अशें ते कळयतात. तशेंच इराणाची राजनैतिक यंत्रणा सध्या वॉशिंग्टना कडेन वाटाघाटी करिनात अशें सांगून अमेरिकेच्या आश्वासनांचो भंग केल्ल्याचें तांणी वर्णन केलां. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयान बंदखणीत आशिल्ल्या आदलो प्रधानमंत्री आणि PTI संस्थापक इम्रान खान हांची वैजकी तपासणी खातीर इस्लामाबादातल्या शिफा इंटरनॅशनल हॉस्पिटलांत व्हरपाचो निर्देश दिला. न्यायमूर्ती शाहीद वहीद हांच्या फुडारपणाखाला 3 वांगड्यांची खंडपीठान मंगळारा इम्रान खानाक हॉस्पिटलांत दाखल करपाची मागणी केल्ल्या याचिकेचेर सुनावणी करतना हो निकाल दिला. न्यायाधीश नईम अख्तर अफगाण आणि इश्तियाक इब्राहिम हे खंडपीठाचो भाग आशिल्ले. ते भायर इम्रान खान बंदखणीत आसतना आपल्या कुटुंबातल्या वांगड्यांकडेन सप्तकी बसका घेवपाची खात्री करपाचो खर आदेश न्यायालयान जारी केला. स्टेट ऑफ हॉर्मुझ सामुद्रधुनीत एका जहाजाचेर हल्लो जाला. ह्या हल्ल्याक खंय इंजिन रूम इबाडला. ह्या हल्ल्या उपरांत ओमान कोस्ट गार्डान मजतीचो हात फुडें केला आणि पुराय प्रकरणाची चौकशी सध्या सुरू आसा.